काल आम्ही ऐकले असे की आमचे गोयचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत याने सांगले की भुतानी वांगडा ना आपणे फोटो काढला तो 1 वर्सा पयलींचो ना भुतानींचो प्रोजेक्ट तो चालू करता सांकवाळे तेका आपणेन खंयच हे दिवंक ना परमिशन तेका दिवंक ना आनी ते तुमी काडा म्हणटा कोणे परमिशन दिला ते पळया म्हणटा म्हाका एक सांगपाचें आसा आमचो हेड ऑफ द फॅमिली आसा तो प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर तुका जर इतले 6 महिने झाले 7 महिने झाले हे लोक बोवाळ मारतात सांकवाळचे लोक इतले बोवाळ मारून जर तुझ्या कानापर्यंत क्रायम वाले कितेंच जर तुका पावयना जाल्यार कितें म्हणपाचें तुका एक इतले लोक बोवाळ मारतात जाल्यार कित्याक हे भुतानीक लागून बोवाळ मारता कितें जालें ह्या भुतानीचे म्हणून खरें म्हणलें जाल्यार चीफ मिनिस्टरान चौकशी करूंक जाय आसली खंयच चौकशी तो करिना आनी आपल्याक खबर ना लोकांनी प्रेसवाल्यांनी विचारलेले हात वयर काडटा आनी मोकळो जाता फायदो कितें तुजो चीफ मिनिस्टर जावन लोक तुका 1 नंबर करप्ट म्हणटा तरी तूं हात म्हणटा तो मी नवेच म्हणटा सगळ्या कामां तुमच्या हितून सगळ्या हितून तो मी नवेच म्हणपाचोच कितें हे घे संकल्प केला काय घेता तुम्ही म्हणून तुम्ही प्रत्येक कामाक हांव न्हू म्हणटा अरे पंचायतीन तेका परमिशन दिले कित्याक लागून पंचायतीन परमिशन दिले का म्हणून तू त्या सरपंचाक हाडून विचारले केली चौकशी हे तो व्हडलो प्रोजेक्ट येता 700-800 घरां येता थंयसर आनी इतल्या लोकांचो गुमूत खंय धाडटलो खंय हे करतलो पयलींच आमकां उदकाक लागून प्रॉब्लेम लायटीक लागून प्रॉब्लेम आमकां सिवरेज लायनीक लागून प्रॉब्लेम रोडाक लागून प्रॉब्लेम कचऱ्याक लागून प्रॉब्लेम सगळे आमकां इतले प्रॉब्लेम आसतना हे भायले लोक हाडून आमच्या हड्ड्यार मारून तेका त्या भुतानीक आपूण फोटो काडून सुद्दां ना म्हणटा तुज्या बंगल्यान पडलेले आसता मरे ते आलतीन सगळे लोक ते यूपी बिहार सगळेचे पळय कोण कोण आसा हरियाणाची गाडी मध्य प्रदेशाची गाडी यूपीची गाडी पंजाबाची गाडी महाराष्ट्राची गाडी कर्नाटका हेच्याच बंगल्याकडे पडटा मरे सगळे हाय लोक हे सगळे हे खंय कित्याक पडटा आनी हांव तो न्हूच म्हणटा तो हांवें करूंकच ना म्हणटा अरे तूं चौकशी कर कित्याक चौकशी करिना चीफ मिनिस्टर म्हणून गोंयचो आसा तूं ना जाल्यार रिजायन जानी घरा कडेन बस म्हाका काय लागना हांवें काय करूंक ना म्हणून बोटवो खावपाक बरें आसता मरे तुमी सगळे एक जावन कितें एक तुमी गोंयकारांक सारकें दिवंक ना आनी त्या भुतानीक हाडून त्या लोकांचे थंय लोकांची घरां आसा कितें आसा भुरग्या बाळ आसा आज आमकां भायल्या लोकांक तुमी हड्ड्यार मारून तुमी दाखोवंक कितें सोदता गोंयकारांक 3,500 स्क्वेअर मिटर आमचे गोंय आसा हे देश माणकुले तेकाच तुमी काबार करून उडयलो कितें दवरला तें तूं सांग म्हाका आनी हांव न्हू म्हणून तूं हात वयर करता कापासतात तुका आसा जाल्यार तूं त्या पंचायतीच्या हांकां बी आपय सरपंचांक बी आपय फायल मागय कितें जाला चौकशी कर तुका क्रायमान ते पुलीस थंयसर बंदोबस्ताक धाडटा थंयसर एकट्यान तुका कोणें रिपोर्ट लायलो ना तूं पेपर केन्ना वाचना तूं केन्ना कितें पळयना हात वयर काडटा आनी आपणें दिवना पळयात ते हे कितें हे कसले झेत कसले म्हाका हांव तुका मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन गोंय काबार करपाक तुजो हात मेन आसतलो आनी हे जर तुका तुजेर ब्लेम जर नाका जाल्यार जाता तितले बेगीन हे भायले तुवें प्रोडक्ट गोंयान हाडले पळय हे सगळे नाका जाल्ले सोंगां सगळीं हांकां बंद कर।